करणे संतोष आमचो आमच्या सुखात संतोष तुझो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आम्ही दैविक काकुळतीचे फेस्त संभ्रमता. पास्का फेस्ताच्या उपरांतल्या आयतारा हे फेस्त आचरण करतात. 2020 एप्रिल 30 तारखेर पापा जुआंव पाऊल दुसऱ्यानं सिस्टर फाउस्टिनाक सांत म्हणून पासारले आणि तवळतावन हर एका वर्सा हे दैवीक काकुळतीचे फेस्त आचरण करतात. आदम एवेन पाताक केले अशे आख्खे मनशाकोळ पातकी जाले. पातकी जावन अशे मनशाकोळ आजुनी जियेता, तर हाका कारण दैवीक काकुळतो. आमी सर पातकी जावन आसाव, आमी नास जावंक ना, आमकां बादाक जावं ना, हाका कारण दैवीक काकुळतो. तर देवान आमचेर दाखयल्ल्या काकुळतीक आज आमी अर्घ दिता आसतना पातकाविने जिवंक देवाचो आदार मागया. हे मिसाचे पवित्र बलिदान भक्तीपणी पवित्रपणी भेटोवच्या खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी देवालाचे मोक्षाने मागया. आमची पातकां ओळखून आमी सर म्हणूया, हांव पातकी सर्वपुत्र देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, मुसलमानांचो सांगता मनान चिंतनानुसार करून वायट हातून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. अमुचो अपराध, अमुचो अपराध, अमुचो बडबड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच संकवार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पुदेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन.
महिमेवंत आणि मोगाळ बापा पुनर्जीवन जावन जेजून संवसाराचेर जैत वेले आणि आमकां तुजी भुरगीं करून त्या आपल्या जैतांत वांटो दिलो. ह्या देण्या खातीर संतोश भरीत काळजान आमी तुका दिनवासता. जिखलेलें जैत आमचे जिणेंत थीर जावच्याक आनी पाथाक काडून आमकां दिल्ली शांती आमच्या काळजांनी आमी सांबाळच्याक तुज्या आज्ञांच्या मार्गार आमकां चलोवन व्हर म्हूण मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतलें वाचप. बोवाडचो तो मेळ एका काळजाचो आनी एका मनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणूच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो. कित्याक सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेतली. धर्मदूत व्हड सामर्थ्येन जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतलो. तांचे मदें गरजेवन म्हणलो कोणूच नातलो. भुंयबाट आनी गरदार आसलेली आपणाचे पुरा विकून मेळ्ळलो दुडो हाण धर्मदूताच्या पांया सरसी दवरतली आनी धर्मदूत हर एकल्यांक ताचे ताचे गरजे तिकेत तो वांटतले. देवाचें उतार हें. देवाचें उडकार. Servis porak dinwal suya kityak to boro tachi vishwasi daya sasnak balta. Servis porak dinwal suya kityak to boro tachi vishwasi daya sasnak balta. Izraelaची भुरगीं सर्वेस पोराक वाकून म्हणू तासो विश्वासी मोग ससनाक बाळता. आरोनाचे घराणे म्हणू तासो विश्वासी मोग ससनाक बाळता. सर्वेस पोराची भक्त करतली विश्वासी मोग ससनाक बाळता. सर्वेस पोराक दिनवासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलोलो फातोर जालो बांदपाचो मुल्या फातोर. आपले सर्वेस्पराचें काम हें पळोवन आमी थटक जाता. दीस वो आयचो सर्वेस्परान केलो. संतोष उल्हास आमी पावया. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता.
सांजूच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो. जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्यांचोय मोग करता. देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपादेश पाळतना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हूण रुजवात दिता. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे. ताचे उपादेश तितले कठीण न्ही, कित्याक देवाचे भुरगे सकट संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. जेजू देवाचो पूत म्हूण सतमंता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचो जैत व्हरूंक शकत. हो तो उदका आनी रक्ता उदेशी आयिल्लो जेजू क्रिस्त. उदका उदेशी मात्र न्ही, बागार उदका आनी रक्ता उदेशी आयिल्लो. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. Servesporace jai, Alleluia. Servesporace jai, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Servesporace jai, Alleluia. Iaur venut Gaia, Somya Bhaktin Vandiya, Ergata Kami Divya, Bhikanda Ullasina. Servesporace jai, Alleluia. Servesporace jai, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Servesporace jai, Alleluia. सर्वेस पोर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू जीवन जल्ल्या त्यास आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आसले. तो वळू जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्याक देखतस शीस संतोशान भरलें. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बोक्षितात तीं बोगसतलीं. जांची पातकां तुमी बोक्षिनात तीं बोगसाशिनात. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयल्या वेळार तांचे सांगाता नातलोलो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिश्यांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली. ताच्या हातांचेर आसलेले खिळ्यांचे गुर्तू हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या खिळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमनचो ना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे सांगाता आसलो. दारां दांपून आसली तरी जेजू येवन तांचे मदगेत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडून म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान. तो वळू तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सत मानताय न्हय. पळय नासतना सत मानतात ते कितले भागी. जेजून केल्लीं आनी शिसांनी देखलीं असर्यां आनीक जायतीं आसात.
ती ह्या पुस्तकांत बरोवनात. पूण हांगा बरयलेल्या असर्यांचो शेवट हो: जेजूसू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सत मानीत जाय. अशें सत मानून ताच्या नांवान तुमी सस्नीक जिवीत जोडीत जाय. देवाचे उतर हे वागले तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, दैवीक काकुळतीचें तें फेस्त आज आमी संभ्रमता. आनी ही काकुळत जेजू थंय भरपूर आनी संपूर्णयेन दिसून येता. जावं दी ताचें व्यक्तित्व, ताचें उतरां, ताच्यो करण्यो, ताची कामां, आनी प्रत्येक जावन ताणें सोंसले ते कश्ट, मरण आनी जिवनपणू हें सर दैवीक काकुळत पासारता. ताची वपार ती वेंचीक पुताचे वपार आमी घेतल्यार आमकां कळोवन येता की देवाच्या काकुळतीची ती गुंडाई, ती कितली अपरिमीत, ती कितली अगणीत म्हणून. तो त्या बापायचो दुसरो पूत आपलोसो वांटो आस्त विसारून भायर गेलो आनी बापायन दिलें. आनी तो गेलो म्हणून दोगन पूत आसले, एकलो पूत म्हाका आसा, तो गेल्लो वचून दी म्हणून बापाय उगच रावना. तो पाटी येता म्हणसर ताका राखून रावलो. आमच्या राजावाक वयर रे, पूण देवाची काकुळत तसली अगणीत आनी अपरिमीत जावन आसा. पळय ती बापार 100 बोकड्यांची 100 बोकड्या आसले, एकलो सुकून गेलो. आनी 99 बोकड्यांक थंयच सोड, एका बोकड्या फाटल्यान तो गवळी गेलो. हे राजावा भायर जाल्यार त्या गवळ्याक 99 म्हजे संगे आसात म्हणून तो उगच रावूंक ना. एका बकऱ्या फाटल्यान तो गेलो. म्हळ्यार देवाक हर एकलो महत्वाचो जावन आसा. ह्या संवसारांतल्या आख्ख्या मनशाकूळ ताका वळखा जाय आनी तांणी देवा चडशी ये जाय, देवा लागीं संबंद दवरी जाय म्हणून देव आशेता. एकल्याक जावं एकल्याक नास जावंक वचूंक देवाक मोडना, बापाक मोडना. असली जावन आसा दैवीक काकुळत. देवूच पातक्या फाटल्यान सोदून वेता. आनी दुसरे रितीन पळोवंक गेल्यार थोडी वांजेलांत आमी आयकत हांव पळयत हांव जी देवाची काकुळत सोदून आयिल्ले आसात. ती प्रद्वारीण स्त्री, प्रद्वार तिणें केल्लो, पातकां तिणें केल्ली, पातकां ती आसली. पूण अवचित्त एक दीस तिका भोगता हांवें पातकां ती रावय जाय, हांवें बरी जिणी जियेत जाय म्हूण ती मौन करता. पळया ती प्रद्वारीण पातकी जाल्यार तें बरेंपण आसा तिचें थंय. हांवें पातकी जिणी सोडी जाय म्हणलें आनी ती जेजूक सोदून येता. आनी आपूण पातकी जाल्यार आपणाक समजूचो एकलोच जेजू विशयान तिणें आयकलें जावं पुरो. आनी जेजूच्या फाटल्यान जेजूक सोदून ते येता आनी वेता खंय. आनी जेजू त्या वेळार फारिजेवाच्या घरा आसलो जेवणार. आनी कोण म्हजे विशयान कितें चिंतात, कोणूय कितें चिंतूं देत, हांव वचून जेजूक बेठता म्हूण ती गेली आनी जेजूच्या पांयां पडली. पांयां पडून रडली. ती पाताक तिची रडली आनी त्या दुखांनी ताचे पांय ताणें भिजयले आनी आपल्या केंसांक ते पुसले आनी सुगंध तेलान ताचे पांय मागतले. पूण ते फारिजेवाच्या घरा आसले जण कितें चिंतले, ही पातकी, तांची दिश्ट तिच्या पातकां वयर मात्र आसली. पूण जेजू नासली की जी पातकां, पूण जेजून तिचें काळीज पळयलें. तिचें पातकां पळोवन तिच्या काळजांत आसलें तें बरें मौन. हांव पातकी तिणी सोडून बरें जायत जाय, हांवें बरें जाय पातकां हांवें करूंक नजो. ती पातकांची दूख तिच्या काळजांत ती आसली तें जेजून पळयलें. आनी जेजून थंय आसल्या कोणाची होगली करूं ना, पूण ह्या पातकी स्त्रियेची होगली कुसारली.
तिचे ते मेसवणी उसारली पळया ही दैवीक काकुळती अपरिमीत अगणित पातख्यां थंय तशेंच मोगाळ भाविनो आमी सांता भक्ता थंय असलो दैवीक काकुळचो अणभव जाल्लो पळयत हांव जेजूचे ल्हानपण थेरेज ते दैवीक देवाच्या मोगा विशयंत नियाळ नाशिल्ली ती फकत 24 वर्सां जियेल्ली ल्हानपण बरी जिणी ती जियेल्ली पूण एक दीस ती उद्गारता हांव ह्या संवसारांत व्हडली पातकेन जाल्यार देवाच्या काकुळतीचेर केन्नाच दुबावचें ना म्हणून आपूण एक कुणीगर जाल्यार देवाच्या काकुळतीचेर हांव केन्नाच दुबावची ना ती म्हणटा बरी जिंदगी जियेली ती पळया देवाच्या काकुळीचो अणभव तिका जाल्लो देवाचे काकूळ कितें म्हूण तिका समजल्लें देखून कोणें कुर्सार मेल्ल्या जेजूक कुर्सार उमकाळच्या जेजूचे पिंतूर आमी पळयल्या खंडी सावन कोणाकी दुबाव येत की देव आमचे पातकां बोगसिना देव आमचेर काकूळ दाखयना म्हणून खंडीत ना देव जेजू कश्ट मरण आमकां पातकाचे बोगसाने जोड दिवच्याक तो मेलो ते कश्टने सोंसले तर मोगाचे न्हू आमकां कातोलिकांक दैवीक काकुळचो अणभव चडचे भाग आसा कुमसाराच्या सक्रामेंतांत हरये पोटे कुमसाराक गेल्ल्या वेळार दैवीक देवाच्या काकुळतीचे ते अणभव ती समजणी तो अणभव आमकां जाता पळया आयच्या शुभ वार्तेंत आमी पळयलें जेजू शिसांक दिश्टी पडलो आनी ताणें स्वास सोडलो आनी म्हणालो घेया पवित्र आनी उपरांत तो म्हणालो कोणाची पातकां तुमी बोगसाता ती बोगसातली कोणाची पातकां बोगसिना ती बोगसाशिनांत देव जेजून आपोस्तलांक पातकां बोगसूंची पदवी दिली आनी ती पदवी आतां पवित्र सभेच्या हर एका मनेराक म्हणजे याजकाक मेळटा आनी आमी पातकां उसारता उसान सांगता ते म्हणटा कुमसार उसार सांगता आनी पातकांची दूख व्यक्त करता आमी पातकाक वळखता आमकां जाली ती दूख पातकां वरवीं ती दूख पातकांची दूख धरता ती व्यक्त करता आनी ते पातकां उसान सांगता आनी अशें केल्यार आमचे पातकां बोगसातात म्हणजे आमकां देवाच्या काकुळतीचो अणभव कुमसार आमकां हर एक फावटी जाता तर मोगाचें न्हू दैवीक काकुळतीचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना देवान आमकां आमचेर वतिल्ल्या त्या काकुळतीक अर्घां दिवया आनी हर एका कुमसाराच्या सक्रामेंता वेळार ते अणभव करूंक देवाचो आदार मागया आतां आमी उबे रावन आमचो भावार्थ आमी उसारया सत म्हणटा देवाक सर्वोदर बापाक सर्गांय पृथ्वीच्या रसाराक आणि जेजू ख्रिस्ताक ताचे क्लास्पताक आमच्या जमिया जो पवित्र गर्भे संभवलो अंवर मरितां जन्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका आनी पिलो तो मेल्ल्या मदले देवलो तिसऱ्या दिसा मेलांत तो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो सर्पगदार ताच्या बापाच्या ज्या बसला तेंकां ज्या मेलांची मुजबी करून घेतलो सतमंता पवित्र कथोलिक सेवेक भक्तांचो एकठार पातकांचे मुक्तने कुडीची जीवन पावन ससनाची जिवीत आमेन मोगाचें न्हू आज आमी जेजूक आमच्या कुडीच्या दोळ्यान पळोवंक ना तरी भावार्थाच्या दोळ्यांनी ताका पळोवंक आनी मेळोवंक शकता त्या अणभवांत आमी वाडोवंक आनी हेरांकी तो अणभव दिवंक आतां आमी बापा लागीं कृपा मागून घेवया आमची जबाब बापा आमचे मागणे आय बापा आमचे मागणे आय बापा पोवी सभेचो वडील आनी मुखेल जावनसच्या पापा साहेबाक सर बिस्पांक याजकांक आनी धर्मिकांक वर्त्या मापान जेजूचो दैवीक काकुळतीचो अनुभव जाव म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आय आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी तुजेर पात येवन लोकांच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थपणी वावर करिशी तांची मोत उजवाडय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आय
आमच्या पिरगजनी मोग आनी एकवट वाडय. आमच्या वाड्या जमत्या मरिपात आमची पिरगजेक बरेपण जावं दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकामेकाच्या सुखात दुखांत आमी वांटेली जावन जेजूचो अनुभव जोडूंक आनी तोच अनुभव हेरांकी दिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. या एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी जेजू तावन शांती समाधान सोड सदांची चिणयेन ते जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सगळींच्या बापाम आमी उसारल्ली आनी उसारनातली चड आमची मागणी मानून घे. आमकां मोगांत आनी एकवटान वाडय. आमचो भावार्थ सडय त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या मरेपात. आमेन. Beteta undogo wazo elpita vainda kazo स्वीकार कर बापा कानिको भुरग्यांनी तुज्या अर्पोच्यो कानिका संगी आमची दाना अर्पिता जीवन आमचे नंदन कर मुलाले माता कुशीक तुझ्या काळजावन आमची काळजां भेटयता माया मोगाची तुजो आदार मागता भेटयता उंडोगो वाजो अर्पिता वायदा काजो स्वीकार कर बापा कानिको भुरग्यांनी तुज्या अर्पोच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदद्रा देवा बाबाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्यातले बलिदान आपल्या मनाने महिमेक आमच्या नेक्के पवित्रसभेच्या दावा सर्वेस्वर मानून घे. ब्रदर ग्रेगरी बेनेझस तुजो जन्म दिवस आचरता ताचे पासून तूं प्रत्येक तरान आमी मागया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा पुनर्जिवंत जेजूचें जैत संभ्रमण तुजी भुरगीं हें बलिदान तुका भेटयतात. तुजे पदवेन ही आमची घालती देणी बदल आनी तांच्या रुपान जेजूचे महिमेवंत गाय वळखूंक आमचो भावार्थ अदीक तीरखर आनी ताच्या कडवळांतले तुज्या जिविताचें उदक आमकां पियोंक दी म्हणून तुजी शांती आमच्या काळजांनी वाडय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरबी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारोया. आमेन. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धीन वसोया. वयशामे करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सळ दळभर निरंतरी गायतात तुजे मुखार. दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान.
सर्गी तुका जय जय सर्वेच पोराचे नावी येतात आता जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कस मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोतो समर्पणची तेच पुढे जेवण ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी करराचें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसतो आनी समेस मनशां बसतो तें वरवतलें हें म्हज्या उगदासाक करात Bhavat sugat pagatuya तुझ्या हुसारी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सर्वंदारा आमची सर्वंद बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कमोन आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे भरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाच्या मागीर सांगाती भगवंत जुजे तिचो पती भगवंत धमदुथाम आनी सर काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धैर्यपण म्हणुया आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य कायम तुजी कशी सगाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिकाव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवारम दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचे भाग
आनी आमच्या सर्वंदराज जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरिक्तेल्यांक आमकां तुजे उधार काकुर्तेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घालम आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोम्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर सुपाके. सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका खावना पूण तुजे उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. औत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. सागोरा तुजी ससाय आमकां लाबोली. जेजू मोगाळ चडोवन दारा. तुजी दयाळ दिश्ट आमचेर आसूं दी. जेजू काकुळतेच्या सागोरा तुजी ससाय आमकां लाबोली. जेजू मोगाळ चडोवन तुझे सारखे काकुती बोलेले जामेसा. उर्बेन भरतू पाठोन तुझे बेसा. दिवच्या तुका साक्षुरबेन गावंता. तुझी दयाळ दिश्ट आमचेर आसूं दी. जेजू काकुळतेच्या सागोरा तुजी ससाय आमकां लाबोली. जेजू मोगाळ चडोवन दारा. तुजी दयाळ दिश्ट आमचेर आसूं दी. जेजू काकुळतेच्या सागोरा तुजी ससाय आमकां लाबोली. जेजू मोगाळ चडोवन दारा. देवाची काकूळ जोडूंक मागणें. दयाळा देवा, तूं एकलोच बरो. तुजे काकुळतीन हांव धांवून येता. हांव किरकोळ हांवें सुखी केल्यात पूण तूं काकुळतीचो देव देखून तुजी काकुळतीचेर पातयेलो आत्मो निराशी जाल्लो म्हणलें युगांत हांव न्हू आयकल्लें ना. भुमी अंतराळ तें ना. ए काकुळतीच्या देवा, तुवें मात्र म्हाका नितीवंत करीत आनी तुज्या काकुळतीवंत काळजांतय हांव येताना तूं म्हाका केदींच तिरस्कार करिचो नाय. कित्याक केद्या वड्या पातक्याकी त्या काकुळतीवंत काळजान केदींच काकुळतू इन्कार केल्ली ना. अंतरळ आनी भुमी सारल्यारी तुजेर पातयेवन आयिल्ल्या आत्म्यांक व्हडा काकुळतीन वेंगचें
तूं रावोंक नाय तितली अपरमीत तुजी काकुळट तिका घडना तिका शर्त ना ए मोगळा जेजू पातकांत एकसुरे जाल्ल्या म्हज्या काळजाचो तूं इश्ट तूं म्हजो सर्ग तूं म्हजी शांती तूं म्हजी बाचावी म्हज्या कश्टा कांतांनी आनी दुबावांनी तुमचें म्हजें शांत समाधान म्हजे जिणयेची वाट उजवाडावचें किर्ण तुमचो एकसुऱ्या आत्म्याक तुमचो सर्वस्व जेजू म्हज्या आत्म्याचें मनेपण तुका समजता तूं आमचे अस्कत कांय जाणा जाल्लो आमचो श्रेश्ठ याजाक तूं बरो आनी प्रवीण वैज आमी कश्टान सांपडनाशें तुमचो आमकां राखताय बुजायताय आनी गूण करताय जेजू हांव तुका अर्गा आनी होगळाप ससनाच्या ससनाक आमेन. प्रितीच्या बापा आमची काळजां ह्या घडये संतोशान उमळटात कित्याक न्हयस तुवें आमची पातकां बोगसोण आमकां तुजी भुरगीं केलीं आनी तुजे शांतीन भरलीं पूण जेजून परगट केल्ले व्हडांतले व्हड भाग ह्या सर्गींच्या जेवणांत आमकां सगळ्यांक भोगूंक दिलाय ताका पळयनासतना भावार्थान आमी ताचेर विश्वास दवरलो ताच्या हातापांयांच्या गायांनी बोट घालिनासतना आनी ताच्या कडवळांतल्या गायांत हात घालिनासतना आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जिवन जाल्ल्या आमच्या सोडवंदाराक आमी घेतला म्हूण आमी वळखता एकाच भावार्थान त्याच जेजूक घेतिल्ल्या आमा समेस्तांक पुरविल्ल्या भावार्थ्यां परी एका काळजाची आनी एका मोनाची कर म्हूण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सपदार्थी बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां नडटा हालेलुया हालेलुया देवाचे व्हड उपकार हालेलुया 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 ख्रिस्त मनात जिवन जाला संसारात प्रकाश
जाला आनी केदी सोरा सोना Mugar utra soe Amkar mari आशीर्वादे आमका मगन एक सच गुरुवेन आमच्या दुआ आमच्या दुश्मनांमध्ये बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी